आयतारा राती कोणी अनोळखी मनशान एमपीटी वाठारांत आशिल्ल्या कोंकण रेल्वेच्या कार्यालयांत वचून कामाचेर आशिल्ल्या कामगाराचेर सिमेंटाचो फातर मारलो. एमपीटी वाठारांत आशिल्ल्या कार्यालयांतले कामगार भियोन आसात. म्हणटात ताचें नशीब बरें म्हूण तो जितो उरलो. आमची कोणा कडेनच दुश्मनी ना. तशेंच एमपीटीक वाटेचेर उजवाडा खातीर व्हडलो दिवो घालपाची मागणी करूनय तांणी ती आयकली ना. तांकां मरे आमी जायते फावट सांगलें एमपीटी वाल्यांक तिंगा फोकस लायट घाल म्हणून. ते बेश्टे एक ऑर्डिनरी ट्यूब घालता. ते ट्यूबाचे आमकां कांय दिसना. रातचे कोण येता कोण वयता, सुणी येता मनीस येता खबर ना आमकां. सीसीटीव्ही आहा ते तांकां कनेक्टेड आहा. आमकां कांय कनेक्शन ना. भायर कितले जाण भायरसून येता ते दिसती पडटा खंय. भितर कितें आहा ते दिसती पडना. एक्चुअली सिमेंट होतो की ते टेलिफोन यूज करता न्ही ते राउंड काय हे आसा कळ्ळें पायप घेवन मारसा कळ्ळें आनी पायपाचो 3 तुकडे आसा सगळं आमकां राउंड राउंड पायप मेळटा कळ्ळें पायपाचे तुकडे मेळटा बरें वेट आसा तेका तसलो माल माणूस एक मनीस मरू आसलो एक्चुअली नशीब की तो मनीस मेलना कळ्ळें आतां पळय तुमी दाखयले ते 3 तुकडे आतां तुमीच पळय ते वेट पळय आनी हे पळय तो मनीस कसो जिवंत उरलो म्हणून पळय तूच पळय कळ्ळें आतां आमची दुश्मनी कोणावरच ना. आमी येता काम करता वयता आमी रेल्वेचे आनी आमचो एमपीटी म्हणून दुश्मनी ना. तेमची शाप केन्ना येता बरें करून आसा आनी आमी चलता कळ्ळें आनी हेत अशें जाल्यार आमी रावतले कशें सांग पळया. आमकां काय तर हक्क जाता नाल्यार कोणी प्रोटेक्शन दिता काय ना. आमी इले काम केलें मेले गेले जालें ते कळ्ळें कोण आमकां सपोर्ट करता सांग पळया. रेल्वेच्या कामगारांक कोणी मारपाचो प्रयत्न केल्ल्याची कागाळ पुलिशेन केल्या. तशेंच हल्लो जाल्ल्या कामगाराक इस्पितळांत धाडला अशी माहिती रेल्वेचो व्यवस्थापक पीसी चक्कून दिल्या. Yesterday around 11:30 p.m. I got a call from my staff who are working in the port railway cabin. He has reported that while he was on duty, some miscreant just all of a sudden entered the cabin and hit him from behind. Suddenly, all of a sudden, it was an unexpected attack. And before he could realize what was happening, this person vanished from the scene. Subsequently, the information was given to the station, and I, along with my other staff, took the employee to the Chikalim hospital. And further, they have directed us to GMC hospital for detailed checkup and further treatment. Previous anything incident happened like that? There were some incidents of stones being thrown at the staff who are going to the port for railway duty. There were many complaints in this regard actually. What will be the reason you think? Actually, we can't make out why somebody should do this kind of things. It's quite unprovoked and there is no reason for doing such a thing. I don't know whether miscreants wants to misuse the premises if there are nobody available in that cabin.